गोंय पुलिसेचे बँड, प्लेटून कमांडंट आदेनिनो पेरेरा ASI गोंय पुलिस बँड. 11वा प्लेटून गोवा मेल होमगार्ड, प्लेटून कमांडर उस्मान अब्दुल शेख. 12वो प्लेटून अग्निशमन दळाचो, प्लेटून कमांडंट रुपेश रवींद्र सावंत पणजी फायर स्टेशन. 13वो प्लेटून गोंय पुलिसेचो येरादारी विभाग, प्लेटून कमांडर सूरज नंदा काणकोणकर PSI ट्रॅफिक विभाग फोंडे. 14वो प्लेटून आसा श्री शांतादुर्गा हायस्कूल दिवचले. उपरांत बलराम निवासी विद्यालय आमोणे पैंगीण काणकोण. 16वो प्लेटून विद्या मंदिर विद्यालय चिखले वास्को. 18वो प्लेटून MIBK हायस्कूल फोंड्या. उपरांत PM श्री सरकारी विद्यालय मोरपिर्ला केपेचो प्लेटून आसा. त्या उपरांत युनियन विद्यालय सांगेचो प्लेटून. उपरांत सेंट ट्रिजा विद्यालय रायाचो बँड ग्रुप. सेंट ट्रिजा विद्यालय रायाचो बँड ग्रुप. उपरांत गोंय पुलिसेचे डॉग युनिट. त्या फुडें आसा मेरी इमॅक्युलेट विद्यालय पणजीचो प्लेटून. आणि उपरांत भूमिका विद्यालय पर्ये 70रीचो प्लेटून. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत परेडीची पळवणी करून माचयेचे दिकेन फुडें सरतात.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी परेडीची पळोवणी केल्या आनी आतां कांय खिणातच मार्च पास्ट सुरू जातलो. परेड सावधान. परेड निकट लाइन चल. परेड 20 कदम के फासले पर प्लाटूनों के कॉलम में दाहिने से मन से गुजरेगा. नंबर 1 प्लाटून आगे. परेड 3 में दाहिने चलेगा. दाहिने मुड़. आयचे परेड कमांडर आसात श्री गुरुदास आनंदू कदम, DYSP कोकण रेल्वे. असिस्टंट परेड कमांडर श्री महेश शंकर वेळी, PI ट्रॅफिक विभाग काणकोण. शिस्तबद्ध संचलन आता सुरू झाला. पहिलो प्लेटून येता एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड. दुसरो प्लेटून गोंय पुलिसेचो उत्तर गोंयचो प्लेटून. प्लेटून कमांडर दीनदयाळनाथ शांताराम रेडकर. तिसरो प्लेटून गोंय पुलिसेचो दक्षिण गोंय जिल्लो प्लेटून. प्लेटून कमांडर श्री निलेश शिरवयकर, PSI मडगांव. उपरांत IRBNचो प्लेटून कमांडर दत्तप्रसाद मोहन नानोडकर, PSI IRBN. IRBNचोच प्लेटून येता. कमांडर श्री जगन्नाथ गोविंद तळकर, PSI IRBN. गोंय पुलिसेचो बायलांचो प्लेटून कमांडर मिस सपना दिगंबर गांवस, LPSI पणजी PS. गोंय पुलिस बँड प्लेटून कमांडर आदेलिनो पेरेरा, ASI. गोंय पुलिसेचो ट्रॅफिक सेल प्लेटून कमांडर सुरेश नंदा काणकोणकर, PSI ट्रॅफिक सेल फोंड्या. अग्निशमन दळाचो
प्लेटून कमांडर रुपेश रवींद्र सावंत, पणजी फायर स्टेशन. उपरांत येता होमगार्डाचो प्लेटून. प्लेटून कमांडर श्री उस्मान अब्दुल शेख. उपरांत गोंय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळाचो प्लेटून फुडें सरता. प्लेटून कमांडर आसात ओमकार सामंत. नेव्हीचो NCC प्लेटून नुजान अहमद शेख कॅडेट कॅप्टन प्लेटून कमांडर आसात. उपरांत आर्मीचो प्लेटून. प्लेटून कमांडंट KL जॉनाथन फेर्नांडीस, सीनियर अंडर ऑफिसर. श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचलचो प्लेटून फुडें सरता. संचलन करता प्लेटून कमांडर पूर्वा भिडे. उपरांत बलराम निवासी विद्यालय आमोणा पैंगीण काणकोणचो प्लेटून. प्लेटून कमांडर कुणाल नागवेकर. या फुडलो प्लेटून आसा विद्या मंदिर विद्यालय चिखले वास्कोचो. प्लेटून कमांडर स्नेहा यादव. या उपरांत बँड ग्रुप येता सेंट ट्रिजा विद्यालय राया. प्लेटून कमांडंट सिएना बेंगाली. फाटली 5 वर्सां सेगीत तांकां आंतरशाळा बँड सर्तीचे विजेतेपद मेळ्ळां आनी तांणी दिल्लीत गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. या फुडलो प्लेटून संचलन करता MIBK हायस्कूल फोंड्या. प्लेटून कमांडर सार्थक पाटील. या फुडलो प्लेटून आसा PM श्री सरकारी विद्यालय मोरपिल्ला केपें. प्लेटून कमांडर स्वप्नील वेळीप. या फुडलो प्लेटून युनियन हायस्कूल सांगे. प्लेटून कमांडर प्राची मटकर. भूमिका विद्यालय पर्ये 70चो प्लेटून फुडें सरता. प्लेटून कमांडर स्विधा वेळुस्कर. मेरी इमॅक्युलेट विद्यालय पणजेचो प्लेटून. प्लेटून कमांडर साफा शेख.
आणि शेवटाक गोंय पुलिसेचो डॉग युनिट. वेगवेगळी दळां आणि विद्यालयाचे शिस्तबद्ध संचलन आम्ही पळयले. परेड सावधान. परेड खुली लाइन. परेड मध्य सज्ज. परेड सामने देख. विश्राम. जुलमी पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय मुक्त जालें, स्वतंत्र भारताचो भाग जालें. भोवमानीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाक अनुसरून गोंयाक संपूर्ण स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाचो ध्यास घेतिल्ले आमचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आता संबोधन करतात. गोंयांत तशेंच जगाच्या विविध भागांनी वास्तव करपी म्हज्या मोगाळ गोंयकार भाव भयणीक 65व्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो मना काळजांतल्यान हुरहुरीत परबी भेटयता. ह्या वेळार उपस्थित आसात आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर आतानियो मोन्सेरात, त्याच बरोबर आमचे पावर मिनिस्टर मिस्टर सुदीन ढवळीकर, चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल, आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बाब सिद्धेश नाईक, प्रशासकातले सगळे अधिकारी, DGP जशपाल सिंग आणि राज्य शासनातले सगळे पदाधिकारी, ह्या संचलनात वांटो घेवपी आमचे समेस्त सगळे विद्यार्थी आणि बाकी सगळे पुलीस कर्मचारी, ह्युमन रिसोर्स कर्मचारी, बाकी सगळे म्हज्या समेस्त भाव भयणीक आज परत एकदा मुक्ती दिनाच्यो उनुनीत परबी भेटयता. फ्रीडम फायटर्सूय हांगासर आयिल्ले आसात, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, वेगवेगळ्या अवॉर्ड्सांचे मान्यकरी, तशेंच आमचे मिडियांतल्या म्हज्या भाव आनी भयणांनो, भुरग्यांनो, टिचर्स आनी गोंय राज्यांतले समेस्त म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव ज्ञात अज्ञात प्रखर राष्ट्रभक्त स्वतंत्र सेनानीचा त्याग
आणि त्यांच्या तपस्येक लागून आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो आणि कालांतरान गोंय मुक्त जाले त्या सगळ्या महान लोकांच्या पवित्र स्मृतीक परत एक हांव विनम्र अभिवादन करता. तशेंच विजय ऑपरेशन घडून हाडल्या समेस्त सगळ्या वेटरन फायटराकूय बी हांव आज याद करता. त्यांचो त्याग, त्यांचें समर्पण, त्यांचो चिरकाल ह्या देशाच्या राष्ट्रभक्तांक प्रेरणा दीत रावतले. गोंय राज्य म्हळ्यार समरसताय आनी शांतिकाय हाचें एक अनुकरणीय उदाहरण. म्हजें सरकार ही समरसताय आनी बंधुभाव हाचें बंधन घटमूट करपाचेर भर दिता. आमच्या स्वतंत्र सेनानीन स्वप्न पळयल्लें की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, गोंय भांगराळें जावचें आणि तेंच साध्य करपाच्या दिशेन आमचें राज्य वाटचाल करीत आसा. ह्या राज्याचो मुखेली म्हणून म्हाका ताचो सार्थ अभिमान आसा. फाटल्या 62 वर्सां सावन राज्याच्या अर्थवेवस्थे मिरान त्याच क्षेत्रांत जायत्या क्षेत्रांनी लक्षणीय वाड जाल्या. भांगराळें गोंय साध्य करपा खातीर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर वावुरता. देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत कोणीच फाटीं पडचो न्हय म्हणून ह्यो कल्याणकारी योजना पासून वंचीत रावचो न्हय ह्या अंत्योदय तत्वाचेर आमी सातत्यात सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आमचो आसा. देशाचो गौरवशाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाणें देशाक सर्वांगीण विकासाची दिशा दाखोवपी एक जागतीक स्तराचेर मानाचें स्थान मेळोवन दिवपा खातीर विकसीत भारत 2047 ही कार्यावळीची आंखणी केल्या. देशाच्या स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जाता आसतना फुडल्या 25 वर्सां खातीर ह्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो माननीय प्रधानमंत्र्यान आंखलेल्यो आसा आनी ताकाच लागून क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, आझादी का अमृत महोत्सव, NEP 2020, G20 चे प्रेसिडेन्सीच्या अंतर्गत घडून आयिल्ल्यो विविध कार्यावळी ह्या माध्यमांतल्यान आमचो देश विश्वगुरू जावपाक लागला. हे विश्वगुरू जावपाच्या मार्गास आसा. राज्याच्या विकासात भारत संकल्प यात्रा ही सुरू आसा आणि दर एका पंचायतीक ही भारत संकल्प यात्रा भेट दिता. हांव समेस्त गोंयकारांक याद करता की तुमच्या पंचायतीन येवपी ही संकल्प यात्रेक तुम्ही सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे आणि ताचो सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो. ह्या आझादी का अमृत कालात आमी पळयता की केंद्र सरकारान 4 पिलर प्रामुख्यात सांगल्या. हातूंतल्यान नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण आणि ह्याच सगळ्या जाणांक फुडें व्हरपा खातीर वेगवेगळ्यो योजनाय आंखल्या आणि त्योच वेगवेगळ्यो योजनाय बी केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या पद्दतीत फुडें पावपा खातीर 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हे थारायल्या आणि ते 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम्स आसात. PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत स्कीम, PM ग्रामीण सडक योजना, PM किसान सन्मान निधी, PM जीवन ज्योती विमा योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, PM स्वनिधी योजना. आमच्या गोंयांत हाचे यशस्वी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमचे समेस्त सगळे गव्हर्मेंट अधिकारी तशेंच पंचायत आनी बाकी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वावुरता आणि ह्या योजनेच्या भितर 7 योजन्यो आमी 100% सॅच्युरेशन करपाक शकले हाजोय आमकां सार्थ अभिमान आसा. उरलेल्या योजनांनीय बी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें पावल्ले आसा. सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या योजनांचो फायदो घेवचो अशें समेस्त लोकांक हांव आव्हान करता. आमी फुडें सरून जर ह्या योजनांचो फायदो घेतलो केंद्र आनी राज्यांतल्या योजन्यो आमी सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपाक यशस्वी जातले. आमचे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत सुद्दां ह्यो वेगवेगळ्यो योजना आमी स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतींतले सगळे आमचे सरपंच बाकी सगळे जाण ह्यो योजनांचो फायदो सातत्यात समेस्त गोंयकारांक दिवपा खातीर आमी सदोदीत वावुरता आणि तुमचे सगळ्यांचे जर सहकार्य लाभत जाल्यार 100% सॅच्युरेशन जावपा खातीर आमकां वेळ लागचो ना. मानाधिक प्रधानमंत्री ह्याच्या गतिशील फुडारपणा खाला भारत सरकारान मेरा युवा भारत ही येवजण सुरू केल्या. एक स्वयंता मंच आसा खास करून 15 ते 29 वर्साच्या पिरायेच्या तरणाट्यां खातीर सुरू केल्लो हो स्वायत्त मंच आसा. आमच्या तरणाट्याक शिकपाची संद, फुडारपण, कौशल्य विकास आणि समुदाय सहभाग, मार्गदर्शक, वैयक्तिक शिकवण आणि अनुभवात्मक शिक्षण या संदर्भातलो चडांत चड फायदो जावचो म्हणून युवा भारत ह्या संकेतस्थळाचेर म्हटल्यार mybharat.gov.in हाचेर तुम्ही नोंदणी करची आणि हांव समेस्त गोंयच्या तरणाट्यांक मागता की तुम्ही ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो ह्या मेरा युवा भारत ह्या हातूंतल्यान घेवचो.
पारंपारीक कुशळटायेक चालना दिवपा खातीर कारागीर हस्तकारागीर हांची येणावळ वाडपा खातीर तांकां आर्थीक नदरेंतल्यान घटमूट करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही चालीक लायल्या. भारताचे सांस्कृतीक दायज तिकोवन दवरपाक आनी कारागिरांक रोजगाराची संद निर्माण करपाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 17 सप्टेंबर 2003 ह्या दिसा की जवळपास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाका 13,000 कोटी रुपयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्या. आणि ह्या 18 पारंपारीक व्यवसाय आसून ह्या 18 पारंपारीक व्यवसायात लाकूड काम आसतले, लोहार आसतले, चावी निर्मिती आसतली, सोनार आसतलो, शिल्पकार आसतलो, नुस्त्याची जाळी विणपी आसतलो, वड्याकार आसतलो, खेळणी तयार करपी आसतलो, कुंभार आसतलो, कापड विणपी आसतलो, चर्मकार आसतलो, धातूचे काम करपी आसतलो, फुलकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, ह्या सगळ्यांनी PM विश्वकर्मा योजनेचो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो. म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता. सगळ्यो पंचायती आसतल्यो, नगरपालिका आसतल्यो, जिल्हा पंचायत आसतल्यो आणि CSC सेंटर कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हांच्या माध्यमांतल्यान 20,000 पेक्षा चड लोकांनी ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केलां. तांकां आमी ID कार्ड दिवपाचें ठरयलां. ताज्या उपरांत स्किलिंग करपाचें ठरयलां आणि ताज्या उपरांत ह्या सगळ्या जाणांक आमी म्हणटा की तांकां स्किलिंग करून मोठ्या प्रमाणात लोन व कमीत कमी इंट्रेस्टान तांकां लोन मेळटलो, जेणे करून हे पारंपारीक व्यवसाय परत एकदा हे वृद्धिंगत जावचे ह्या देशात ह्या राज्यात हे माननीय प्रधानमंत्र्यान ठरयलां. म्हणून पयलेच फावटी अशा पद्दतीचे जे व्यवसाय करपी ह्या सगळ्या लोकां खातीर तांची आयडेंटिटी मेळटली, तांकां स्किलिंग तांकां ट्रेनिंग मेळटली आणि परत एकदा तांचो व्यवसाय उदरगत जातलो. इश्टानो, कृषी क्षेत्र सुदारप हो आमच्या देशाचो आणि राज्याच्या प्रगतीचो महत्वपूर्ण भाग जावन आसा. माझ्या सरकारान कृषी क्षेत्रातल्या शेतकऱ्याक मुळाव्या गरजांची पूर्तता करपाक शेतकी मळाचेर नवे नवे उपक्रम हातात घेतल्या. पिकाची विविधता हाडपाक आणि शेतवडी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो शेत जमनी वाडोवपा खातीर खाजन शेतीचो कायाकल्प करपाक आणि पारंपारीक शेत जमिनीचे राखण करपाक कृषी व्यवसायातल्यान उद्योजकांक पोषक वातावरण निर्माण करपाचें आणि कृषी वांगडाच शेताच्या गोंय हे स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी वेगवेगळे प्रकल्प सुरवात केल्या. नुस्तेकार आसतलो, शेतकार आसतलो, दूधकार आसतलो, फुलकार आसतलो, हांकांय बी हांकांय वेगवेगळ्या योजनांचो फायदो मेळून दिवपाचोय सरकारान ठरयला. आमी पळयता की किसान क्रेडीट कार्ड आसतले जेचे 97% सॅच्युरेशन जालें. PM किसान सन्मान निधी हाजे 100% सॅच्युरेशन करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किमीच्या अंतर्गत RKVY राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ह्याच्या अंतर्गत 700 कोटीचे प्रस्ताव आमी केंद्र सरकाराक धाडल्या आणि तातूंतलो 60% खर्च हो आमकां केंद्रांतल्यान मेळपाचोय थारायला. त्या खातीर हांव केंद्र सरकाराचोय आभारी आसा. G20च्या अंतर्गत जागतीक स्तरावयल्या बैठकांचें आयोजन, नॅशनल गेम्साचें यशस्वी आयोजन हाणें गोंय राज्याच्या शिरपेचात मानाचो तुरो लायला म्हटल्यार अतिताय जावची ना. आमच्या भारत देशाच्या G20च्या अध्यक्षत्वा खाला प्रतिश्ठीत अश्यो 8 बसका गोंय राज्यान यशस्वीपणे घडोवन हाडल्यो. तशेंच नॅशनल गेम्सचें आयोजन, आयर्नमॅन सर्तीचें आयोजन, वर्ल्ड टेबल टेनिसचें आयोजन, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अशा तरेचे वेगवेगळ्या आयोजनाक लागून गोंय आज डेस्टिनेशन वेडिंग आसतलें, बसका आसतल्यो, परिशद आसतले, खेळाच्यो कार्यावळी आसतल्यो, ह्या संदी खातीर पसंतीचें स्थान म्हणून संवसाराक मान्यता लाभल्या. माझ्या सरकाराचो निरंतर प्रयत्न आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकाराचे सातत्यपूर्ण सहकार्याचोच हो परिणाम जावन आसा. राज्यात होम स्टे आणि कॅरावान पॉलिसी चालीक लावन पर्यटकांक गोंयच्या गांवांनी वचून थंयच्या निर्मळ सैमाचो आस्वाद घेवचो आणि त्याच निमित्तात स्थानिकांक रोजगार निर्मिती जावची आणि तांकां वेगवेगळ्या व्यवसायाच्यो संद मेळच्यो म्हणून ही होम स्टे आणि कॅरावान पॉलिसी आसा. गोंय राज्याच्या आर्थीक मळार आमी उल्लेखनीय प्रगती करता आसतना 2023 वर्सा गोंय राज्याचो GSDP 19-20 वर्साच्या तुलनेत 33% वाडला आणि ह्याच कालखंडात राज्याचे दरडोई उत्पन्न 30% वाडलां. ही व्हडा उमेदीची गजाल जावन आसा. आमी सातत्यात पळयता की गोंय राज्याक 62 वर्सां स्वतंत्र जावन पुराय जाली तरी सुद्दां आज कूळ आनी मुणकाराची वेगवेगळी प्रकरणां तशीच पडून आसा. तांकां फास्ट ट्रॅक करप आणि कूळ आनी मुणकारांक तांचे जमणी जाता तितके बेगीन मेळोवन दिवप हाज्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा आणि वेगवेगळी पावलां ताज्याच खातीर आमी उचलल्या.
निश्चितच रित्या कुळांचे प्रश्न हे बेगिनात बेगीन सोडयले वयतले. गोंय राज्य पुराय देशात शिक्षण क्षेत्रातले एक आदर्श राज्य ठरचे म्हणून माझे सरकार हे गतिशील प्रयत्न करीत आसा. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 20 ह्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुसार आमचे वेगवेगळे प्रयत्न हे फुडेयत आसा. धारगळी स्थापन जाल्ल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, फोंड्या हांगा सुरू जाल्ले नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीक युनिव्हर्सिटी कॅम्पस, दाबोळी हांगा सुरू जाल्लो इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लिगल एड्युकेशन अँड रिसर्च, कुंकळे हांगा निर्माण जाल्ले नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचो कॅम्पस आनी गोंय सरकारान सुरू केल्लें गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अशा प्रकाराची प्रतिश्ठीत शैक्षणिक आस्थापना आमच्या पर्जळीत शैक्षणिक फुडाराची गवाय दितात. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या मार्फत नोटिफिकेशन काढून आमी आतां अंडर ग्रॅज्युएट लेवलाच्या विद्यार्थ्यांचेर एकाच वेळाचेर समांतर डिग्री कोर्सीस, डिप्लोमा कोर्सीस, सर्टिफिकेट कोर्सीस हेय सुरू केल्या. वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांक ड्युअल डिग्री, ड्युअल सर्टिफिकेट्स घेवपाची संद गोंयांत प्राप्त जाला. त्याचोय समेस्त सगळ्या तरणाट्यांनी फायदो घेवचो हें तुमच्या लागीं मागता. NEPच्या अंतर्गत प्रशिक्षण दिवपा खातीर वेगवेगळ्या टिचर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटाची नवीन स्थापना करपाचेय बी सरकारान थारायलां. श्रीमंत भगवद्गीता म्हणल्यार आमच्या समृद्ध संस्कृतीचो एक तेजस्वी प्रतीक जावन आसा. पयलेच फावट व्यापक स्तराचेर सगळ्या शाळांनी गीतामृत पठण कार्यक्रमाचें आयोजन करून आमी आमची संस्कृती आनी संस्कृत भाशा हांच्या प्रती समाजात एक जागृताय घडोवन हाडल्या. हो यशस्वी प्रयत्न आमी केला. समेस्त टिचर्स आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक वांटो घेवपी जे आसा त्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितच रित्या तुमी हाज्या खातीर अभिनंदनाक पात्र आसा. राज्याच्या तरणाटे नशामुक्त दवरपाच्या नुसार आमी योग्य ती पावलां उचलता. म्हज्या पोलीस प्रशासनातले अंमली पदार्था विरोधात कडक कारवाय चालू दवरल्या आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या स्टुडंट्साच्या भितर एक अवेअरनेस कार्यक्रम सातत्यात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत चालू आसा, जो अवेअरनेस आमी घडोवन हाडीत आसा. शांती, सेवा, न्याय ह्या त्रिसूत्रीक जागत म्हणजेच पोलीस कर्मी, होमगार्ड आनी राज्याचो कायदो आनी सुवेवस्थेत अथक सेवा दीत आसा. G20 परिशदेचे आयोजन आसूनी किंवा नॅशनल गेम्सची आसूनी, वाहतूक वेवस्था आसूनी किंवा सामाजीक सौरद्द सांबाळपाक आमचे पोलीस हे आदर्शवत कामगिरी करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी होमगार्ड सेवा करपी उमेदवाराक पोलीस कॉन्स्टेबलांत भरती करपा खातीर जवळपास 30% जागो दवरून तांकां सगळ्या होमगार्डाक पुलीस भरती करून घेत आसा. हे पयलेच फावटी राज्यांत घडटा. अशा पद्दतीन होमगार्डात सेवा दिवपी ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी पुलिसांत भरती करून घेत आसा. कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात पेंडींग आशिल्ली. 2 दिसां पयलींच आमी कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट जवळपास 71 केसीस आमी कॉम्पेन्सेट ग्रावंडाचेर तांकां अपॉइंटमेंट्स दिले. त्याच बरोबर चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स हांगच्योय बी एक 28 पेक्षा चड आमी फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक तांकांय तेंची जॉब अपॉइंटमेंट्स दिल्ल्यो आसा. फ्रीडम फायटरांच्या प्रती सदोदीत आमचें सरकार हे तेंचे कटिबद्ध आसा, सदोदीत तांकां याद करीत आसा. आनी म्हणून तर उरलेले सगळे फ्रीडम फायटर्स प्रतीच्यो नोकऱ्यो हे येता त्या 26 जानेवारी पर्यंत तांकां उरलेल्या सगळ्याच फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो जाता तितके बेगीन 26 जानेवारी पयलीं मेळटल्यो. इश्टानो, आमी सगळे गोंयकार गोंयांत चालू आसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट हाचे साक्षीदार जावन आसात. दैदिप्यमान अशा प्रकाराचो जागतीक स्तरावयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी गोंयच्या जनतेच्या सेवेक चालू केला. आमी जर पळयता आसत जाल्यार मांडवी न्हंयचेर बांदलेलो अटल सेतू आसतलो, जुवारी न्हंयचेर बांदलेलो अत्याधुनीक पूल आसतलो, पणजे शहराची शान वाडोवपी आमी म्हणटा की योग सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, राज्याचे लेखा भवन आसतले किंवा गोवा बोर्ड बिल्डिंग्स आसतली, गांवगिऱ्या वाठारांनी नवीन बांदिल्ल्यो वास्तू आसतल्यो, दुरुस्ती केल्ली वेगवेगळी शाळा हायस्कुलां आसतली, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा महामार्ग, वाड्याचेर पातळिल्ल्या रस्त्यांचे जाळें, अत्याधुनीक बस स्थानकां, सुसज्ज स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्यांचो एक वस्तुपाठ आमच्या क्रियाशील आनी गतिमान प्रशासनांतलो लोकांच्या नरेन पावपाची एक गजाल आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता. 2,500 कोटी रुपया खर्च करून 14 किलोमिटरचो एप्रोच रोड आनी जुवारी नदीचेर फूल फ्लेज बांदिल्लो ब्रिज हो येता त्या 22 तारखेक आमची दुसरी लेन आमी लोकां खातीर उगडी करता. आनी त्याच बरोबर थंयसर फुडल्या टप्प्यान जावपी 270 कोटी रुपया खर्च करून रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट हाजोय फावंडेशन स्टोन आमी घालता. आनी ताज्या वांगडाच 641 कोटी रुपया खर्च करून पर्वरी हांगासर बांदपी इलेवेटेड रोड ह्याय प्रकल्पाचे आमी त्याच दिसा फावंडेशन स्टोन घालपाचें निश्चित केलां.
गोंय राज्य आपल्या नैसर्गिक सौंदर्या खातीर पुराय जगात फामाद आसा आनी म्हणूनच तर ह्या गोंय राज्याचे सैम राखून दवरपा खातीर आमी येता त्या 2050च्या पयलीं झिरो कार्बन इमिशन हो टॅग दिवपा खातीर म्हजें सरकार नियोजनबद्ध काम करीत आसा. समेस्त लोकांनी आनी गोंयकारांनी सुद्दां ह्या चळवळीत वांटो घेवचो. तुमचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी सगळ्यांनी जर सहकार्य केलें जाल्यार आमी म्हणटा की कार्बन इमिशनचो टॅग 2050च्याच पयलीं गोंय सरकार मेळोवपाक शकतलें. आव्हान करता की सगळ्यांनी हितून वांटेकारी जावचें. येरादारीचे विकसीत करता आसतना म्हज्या सरकारान पर्यावरणाची जतनाय घेतल्या आनी 51 अश्यो प्रगत इलेक्ट्रिकल बसीस सुरू केल्या. राज्यांत इलेक्ट्रिकल व्हेकलचो वापर करपाचें प्राधान्य दिवप, व्हडा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन निर्माण करप, पर्यायी इंधन म्हणून ग्रीन एनर्जीचो अवलंब करप ह्या खातीर आवश्यक ती पावलां म्हज्या सरकारान मांडल्या आनी ताची दखल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी घेतल्या. आमी पळयता की राज्यांत वेगवेगळे उद्योग येवचे म्हणून गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आसतली, IT पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आसतली, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सरकार सातत्यात करीत आसा. आनी म्हणून तर आमी हो बिझनेस फुडें व्हरता आसतना एकंदर जवळपास 15,646 कोटीची नवीन गुंतवणूक राज्यांत जाल्या. जवळपास 40,000 लोकांक नवीन रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाचें सरकारान थारायलां. ह्या अशा पद्दतीच्या इन्व्हेस्टमेंटांतल्यान ह्योय संदी गोंयकारां खातीर उपलब्ध जातल्यो. तुवें पेडणे हांगासर जावपी इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स आनी मार्मागुआ तालुक्यांत जावपी कोंकण मरीटायम क्लस्टर्स हातूंतल्यान गोंयाक उज्वल भविश्य जावन आसा. भलायकेच्या मळाचेर आमी पळयता की दर्जेदार सेवा दिवपाचे खातीर आमी कटिबद्ध आसा. म्हणून गोवा महाविद्यालयांतले जवळपास सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पासून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर वेगवेगळ्यो भलायकी सेवा सातत्यात आमी दिता. सामाजीक सुरक्षा आसुनी किंवा दिव्यांग समावेशक वातावरण निर्माण करपाचो हेतू आसुनी गोंय राज्यान ह्या क्षेत्रांत एक आदर्श प्रस्थापीत केला. आनी म्हणून तर ज्येष्ठ नागरीक, निराधार महिला आनी दिव्यांगजन जवळपास 1,40,000 लाभार्थ्यांक आमी हाचो फायदो मेळोवन दिता. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो मेळोवन दिता. आनी त्याच बरोबर जवळपास आमच्या गृहिणीक आदार दिवपा खातीर 1,33,000 माता भगिनीक आमी जवळपास गृह आदार योजनेचोय फायदो मेळोवन दिता. आनी हो रेग्युलर मंथली तांच्या पर्यंत पावपाचो सरकार प्रयत्नरत आसा. दिव्यांग व्यक्तीच्या भितर प्रचंड प्रतिभा आसता आनी ह्या प्रतिभेक व्यासपीठ दिवन समाजात त्यांच्या बद्दल समावेशक प्रवृत्ती वाडोवची ही चालीक लावपा खातीर फाटल्या वर्सा आमी पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें आनी पुराय देशात हाची तोखणाय केली. म्हणजे प्रधानमंत्र्यांनी हाची तोखणाय केली. देशभरांतल्यान वेगवेगळे दिव्यांगजन भाव भयणी आनी सगळे ऑर्गनायझेशन हातूंत काम करपी गोंयांत आयले. ह्या फावटी आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल्स गोंयांत ऑर्गनायज करून अशा पद्दतींतल्या सगळ्या दिव्यांगजन भाव भयणीक एक इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट करपाच्या अनुसार फुडें हाडीत आसा. गोंय सरकारचे स्वयंपूर्ण 2 गोवा हे मिशन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो सरकारचो मुळावो मंत्र घेवन फुडें वचत आसा. म्हणून तर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाच्या ग्रामपंचायत तालुका लेवलाचेर वेगवेगळ्या स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आसतले किंवा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हें काम सुरवात आसा. आनी निश्चितच रित्या आमच्या महिला आनी युवा शक्तीक स्किलिंग आनी रिस्किलिंग करपा खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसतलो. हाचोच एक भाग म्हणून आमी एप्रेंटिसशीप 15% प्रत्येक खात्यांत आसतले किंवा प्रत्येक प्रायवेट सेक्टरांत आसतले. 15% एप्रेंटिसशीप घेवपाचें कंपल्सरी केलें आनी तातूंतल्यान जवळपास 20,000 एप्रेंटिसशिपाच्यो संद्यो गोंयांत उपलब्ध करून दिल्यो. सांगपाक खूब खोस भोगता. खूब मोठ्या प्रमाणात तरणाटे गव्हर्मेंटांत आनी प्रायवेट सेक्टरांतूय जॉयन जाल्या. एक बऱ्या पद्दतीचो वर्क कल्चर आज गोंयांत डेव्हलप जायत आसा. एक स्किल मॅनपावर जेका आमी म्हणटा स्किल मॅन फोर्स ही गोंयांत तयार आसा. आनी त्याच नुसार आमी नवीन नोकऱ्यो ज्यो भरती करतले त्या सगळ्या नवीन नोकऱ्याक एक तर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट किंवा एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट प्रायवेटांतली किंवा गव्हर्मेंटांतली ही कंपल्सरी आसतली. आनी त्यानुसार सरकारान नोटिफिकेशनूय काडलां. म्हणजे सरकारान फेलोशीप ही कार्यावळ सुरू केल्या आनी फेलोशीप ह्या कार्यावळीनुसार भुरग्यांचो टॅलंट हो सरकारांतल्या विविध खात्यांनी आमी उपयोगात करून हाडटा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचें काम रोखडेंच सुरवात जातलें आनी पयली एडवर्टायजमेंट आमी म्हणटा की ट्रान्सफरंट पद्दतीत सरकारी नोकऱ्यो सगळ्या भुरग्यांच्या टॅलंटा खातीर मेळच्यो म्हणून नव्यान तेजी भरती सुरवात जावपाची रोखडीच ताजी एडवर्टायजमेंट येवपाची आसा. स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी ज्यो सुरवात केल्यो तेचोच एक भाग म्हणून
आमी स्वयंपूर्ण ई चतुर्थी बाजार सुरवात केलो, ताका खूब बरो प्रतिसाद सातत्यात मेळ्ळो. आमी आतां नव्यान स्वयंपूर्ण ई बाजार सुरवात केल्या. गांवांतल्यान ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसतले, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, गांवचे तरणाटे आसतले, आपलो वेगवेगळो फूड प्रॉडक्ट आसतलो, आर्टिजनचो प्रॉडक्ट आसतलो, जो तयार करता, त्या तयार मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर एमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्याच धर्तीचेर तांकां पुराय डिजिटल मार्केट किंवा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म मेळोवन दिवपा खातीर आनी तेंच्यांनी तयार केल्लो प्रॉडक्ट गोंयांत न्ही तर पुराय भारत देशांत मेळोवन दिवपा खातीर आमचे कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर, स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती हांच्या सगळ्यांच्या मार्फत 500 पेक्षा चड सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला भगिनींक आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकले. तांकां पॅकिंग आसतलें, तेंचे लायसनींग आसतलें, हें सगळें करून तांकां एक बऱ्या पद्दतीचो मार्केट पुराय गोंयांतल्यान पयलेच फावटी एसएचजींक अशा पद्दतीचें ई मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर आमी यशस्वी जाल्या. आयज हांगा सन्मानीत जावपी सगळे सरकारी कर्मचारी आसतले, समाजात उल्लेख केल्ले वेगवेगळ्या कामात जेंकां काम केलें त्या सगळ्या जाणांक आज जे अवॉर्ड मेळटले तांकांय हांव खूब उणउणीत परबी भेटयतां. आनी उदरगतीत जरी सगळ्यांक हांगासर आमी अवॉर्ड दिवपाक शकले नासत, वेगवेगळ्या क्षेत्रा खातीर गोंयचें नांव जें व्हड करीत आसा अशा सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां म्हणजे उणउणीत परबी भेटयतां. गोंय राज्यांत ज्यो नॅशनल गेम्स घडोवन आयल्यो त्या नॅशनल गेम्स ज्यांच्यांनी मॅडल्स मेळयले त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव परत एकदां उणउणीत परबी भेटयतां. आनी ही गोमंत भुमी ह्या फिरंगी राजसत्तेच्या जुलमी जोमखंडींतल्यान मुक्त जावपा खातीर प्राणपणान लढलेल्या सगळ्या प्रसंगी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्ली म्हणजे बाळाराया मापारी पासून काका लवंदे पर्यंत असे कितलेशेच जाण फुडारी आसतले ज्यांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. ज्ञात अज्ञात अशा सगळ्या स्वतंत्र सेनानीक आमचे सरकार सातत्यात म्हणजे आपल्या परीत आदर व्यक्त करता. आपल्या परीत आमी त्यांचो सदोदीत मान राखता आनी म्हणून तर पत्रादेवीचें स्मारक हेंय जाता तितके बेगीन पुराय जावपाचें आसा. हिरवे गुरुजींचें स्मारक आनी बाकीचीं सगळीं स्मारकां जाता तितकी पुराय करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. निश्चित रित्या माननीय मोदीजीची संकल्पना विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांक हो भारत देश विकसीत जायत आसतना, नव भारत निर्माण जायत आसतना आमचें गोंय सुद्दां फाटीं उरचें न्ही, खंयच्याच क्षेत्रांत आमी फाटीं उरचें न्ही. म्हणून परत एकदां नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि त्याच बरोबर गरीब कल्याण ह्या सारकिल्या ह्या 4 पिलरांत घेवन आमी सगळ्यांनी जर काम केलें आसत जाल्यार निश्चित विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोंय जावपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर, भांगराळें गोंय जावपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया इतकें तुमच्या कडेन मागता. आनी निमाणी सुवातीचेर हांव आमच्या ह्या संस्कृतीतील विश्व बंधुत्वाची प्रार्थना करून म्हणजेच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवेत. ओम शांती शांती शांती. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें संबोधन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला आयज प्रत्येक मळार गोंय मुखार सरता, प्रगती करता, उदरगतीचे दिकेन उत्कृष्टतायेच्या मार्गार पावलां मारता, दोळे दिपकावपी यश मेळयता. राज्याक फुडें व्हरपाक, प्रगती करपाक गरज आसा ती प्रत्येक नागरिकाच्या योगदानाची, सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य परायणतेची. तांच्या उत्कृष्ट वावरा खातीर तांची तोखणाय करपाक, उर्बा दिवपाक उत्कृष्ट कामगिरी खातीरचे वेगवेगळे पुरस्कार आतां भेटयतात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी पुरस्कार भेटोवचे. श्री जसपाल IPS पुलीस महासंचालक 1996 वर्सा सेवेत रुजू जाल्ले. आपल्या आयज वेरेंच्या नियुक्तीत तांणी वेगवेगळे वाठार हाताळल्यात जातूंत गुन्यांव आनी कायदो सुवेवस्था मुखेलपणान आस्पावता. कोविड महामारीच्या काळात तांणी गोंय पुलीस दळाचें उत्कृष्ट तरेन फुडारपण केलें. 2012 वर्सा तांकां उल्लेखनीय सेवे खातीर पुलीस पदक फावो जाल्लें. कार्यक्षमताय, कुशळटाय, प्रामाणीकपणा आनी कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा तांकां उत्कृष्ट सेवे खातीर राष्ट्रपती पुलीस पदक फावो जाला. श्री जसपाल सिंग IPS पुलीस महासंचालक.
श्री संतोष देसाय पुलीस उपअधीक्षक 1991 वर्सा थेट PSI पदार भरती सध्या किनारी सुरक्षा विभागात उपअधीक्षक पदार नियुक्त आसात. 2009 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक जाल्यार 2017 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला. तांची कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा पुलीस मेडल फावो जाता. श्री संतोष देसाय पुलीस उपअधीक्षक. श्री हरिश्चंद्र मडकयकर पुलीस उपअधीक्षक 1991 वर्सा गोंय पुलिसेंत PSI पदार भरती जाल्ले. 2003 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर जाल्यार 2020 वर्सा पुलीस उपअधीक्षक पदार बढती. 2021 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक, 2018 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला. कुशळटाय परिश्रम प्रामाणिकपणा आनी कामा प्रती लागणुके खातीर तांकां 2023 वर्सा प्रजासत्ताक दिसा पुलीस पदक फावो जाता. श्री हरिश्चंद्र मडकयकर. श्री विजयनाथ कवळेकर पुलीस इन्स्पेक्टर 1998 वर्सा गोंय पुलिसेंत कॉन्स्टेबल पदार भरती. 2006 वर्सा PSI पदार थेट भरती. 2020 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार भरती. 2020 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक, 2019 वर्सा DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला. कुशळटाय प्रामाणिकपणा कार्यतत्परते खातीर तांकां 2022 वर्सा पुलीस पदक फावो जाला. श्री विजयनाथ कवळेकर. श्री नितीन वाल्सन IPS पुलीस अधीक्षक उत्तर गोंय 2012 वर्सा भारतीय पुलीस सेवेत रुजू. 2020 वर्सा गोंय पुलिसेंत अधीक्षक पदार नियुक्ती. तांणी गोंयांत पिंक फोर्स सुरू केलो. आयज तांचो वाडदीस. पुराय गोंय तांकां आयज परबी भेटयता. कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाता. श्री नितीन वाल्सन IPS. श्री गुरुदास कदम पुलीस उपअधीक्षक कोकण रेल्वे मडगांव 1997 वर्सा PSI पदार गोंय पुलिसेंत भरती. राज्यातल्या जायत्या पुलीस स्थानकात तांणी सेवा दिल्या. 2005 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार बढती जाल्यार 2022 वर्सा तांणी पुलीस उपअधीक्षक पदार कार्यकारी तत्वार जाल्यार 2023 वर्सा नियमित तत्वार तांची बढती जाल्या. 2018 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला. तांची कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्साचे मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता. श्री गुरुदास कदम पुलीस उपअधीक्षक कोकण रेल्वे मडगांव. श्री निलेश राणे पुलीस उपअधीक्षक SDPO केपें 1999 वर्सा गोंय पुलिसेंत PSI पदार भरती. 2007 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार बढती. पुलीस उपअधीक्षक पदार तांची 2022 वर्सा कार्यकारी तत्वार जाल्यार 2023 वर्सा नियमित तत्वार बढती. तांची कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता. श्री निलेश राणे. श्री परेश नायक पुलीस इन्स्पेक्टर कलंगूट 2002 वर्सा गोंय पुलीस खात्यांत PSI पदार नियुक्ती. 2013 वर्सा पुलीस इन्स्पेक्टर पदार बढती. 2014 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला. कुशळटाय प्रामाणिकपणा कामा प्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता. श्री परेश नायक.
श्री निळकंठ एकवाडे ASI पोन्ने गोंय पुलीस स्थानक 1992 वर्सा गोंय पुलिसेत पुलीस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2013 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल जाल्यार 2023 वर्सा असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर पदार भरती प्रामाणिकपणा कार्यकुशळटाय कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता श्री निळकंठ एकवाडे. श्री जितेंद्र फळदेसाय ASI ट्रॅफिक विभाग कोलवा 1992 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2013 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल पदार भरती 2021 वर्सा ASI पदार भरती उत्कृष्ट वावरा खातीर 2020 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्ह फावो जाला प्रामाणिकपणा मेहनत कुशळटाय कामाप्रती लागणूक ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोंय मुक्ती दिसा आयज मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक फावो जाता श्री जितेंद्र फळदेसाय ASI ट्रॅफिक विभाग कोलवा. श्री नितीन गांवकर हेड कॉन्स्टेबल 2001 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल पदार भरती 2020 वर्सा हेड कॉन्स्टेबल पदार बढती 2021 वर्सा तांकां DGP सन्मान चिन्हान भोवमानीत केल्यात प्रामाणिकपणा मेहनत कुशळटाय ह्या खातीर तांकां 2023 वर्सा गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक भेटयतात श्री नितीन गांवकर हेड कॉन्स्टेबल. श्री सुशांत सावंत IRB पुलीस कॉन्स्टेबल 2 जुलै 2019 वर्सा शापोरा न्हंयत बुडपी रशियन बायल मनशेचो जीव तांणी आपलो जीव धोक्यांत घालून वाचयिल्लो त्या खातीर तांकां मुख्यमंत्री शौर्य पुरस्कार आनी 1 लाख रुपया इनाम भेटयतात श्री सुशांत सावंत. अग्निशमन दळाचे पुरस्कार आता भेटयतात श्री शिवराम नाईक सब ऑफिसर 1987 वर्सा फायर फायटर पदार अग्निशमन दळात रुजू उपरांत सब ऑफिसर पदार बढती तांणी दिल्ल्या उत्कृष्ट सेवे खातीर तांकां मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटयतात श्री शिवराम नाईक सब ऑफिसर. श्री विष्णू गांवस लिडिंग फायर फायटर 1999 वर्सा फायर फायटर पदार रुजू 2013 वर्सा लिडिंग फायर फायटर पदार बढती उत्कृष्ट कामगिरी खातीर आयज मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात श्री विष्णू गांवस. श्री नितेश पागी फायर फायटर 2007 वर्सा फायर फायटर पदार भरती 16 वर्सांच्या सेवेत राज्यातल्या जायत्या अग्निशमन स्थानकार तांणी उत्तम सेवा दिल्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर तांकां मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक भेटयतात श्री नितेश पागी. ह्या उपरांत होमगार्डाचे पुरस्कार भेटयतात ज्ञानेश्वर तुळसकर होमगार्ड व्हॉलेंटियर 2000 वर्सा होमगार्ड व्हॉलेंटियर म्हण नोंदणी तांणी सेवेत 23 वर्सां उत्तम सेवा दिल्या तांणी केल्ल्या सक्रिय वावरा खातीर तांकां मुख्यमंत्री होमगार्ड आनी नागरी संरक्षण भांगरा पदक भेटयतात श्री ज्ञानेश्वर तुळसकर. श्रीमती सिंथिया रॉड्रिक्स लेडी होमगार्ड व्हॉलेंटियर 2009 वर्सा लेडी होमगार्ड व्हॉलेंटियर म्हण नोंदणी सक्रिय वावरा खातीर तांकां मुख्यमंत्री होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्स भांगरा पदक भेटयतात श्रीमती सिंथिया रॉड्रिक्स. होमगार्डांतल्यान तांणी पुलीस सेवेत रुजू जाल्यात. श्री अशोक परब उपसंचालक कला आणि संस्कृती संचालनालय
थळावे कलाकार कला संस्थांक सरकारी आणि हेर कार्यावळींत वांटेकार जावन कला आणि संस्कृतीचो सांबाळ करपाचो तांणी वावर केला. गोंयची लोककला, लोकनाच, संगीत, साहित्य, नाटक, तियात्र गोंयचे भायर माची मेळोवन दिवपाक तांणी वावर केला. कला आणि संस्कृती मळार तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर गोंय सरकार तांचो भोवमान करता. श्री अशोक परब. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळीचे पुरस्कार भेटयतात स्वयंपूर्ण मित्रांक. सुरवातेक आशा वांयगणकर, स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसर, तिसवाडी. स्वयंपूर्ण गोंय येवजण सुरू जाल्ली तेन्ना बोगमाळो ग्रामपंचायतीन तांकां स्वयंपूर्ण मित्र म्हण नियुक्ती केल्ली. तिसवाडी तालुक्याच्यो नोडल ऑफिसर म्हण त्यो नियुक्त आसात. श्रीमती आशा वांयगणकर. श्री विनायक चारी, डेप्युटी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, मेर्शे ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हण ते वावर करतात. जायत्यो समाजाभिमुख कार्यावळी तांणी राबयल्यात. 1000 वयर सरकारी येवजण्यांचे लावार्थी तांणी सोदून काडून तांकां मजत केल्या. सीएम एप्रेंटिसशीप कार्यावळी खातीर 60 वयर तरणाट्यांची तांणी नोंदणी केल्या. सागर गावडे, डेप्युटी कमिशनर, स्टेट टॅक्स. मडकय ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. CSR उपक्रमा वरवीं तांणी जायत्यो सुविधा मेळोवन दिल्यात. जायत्या सरकारी कार्यावळी यशस्वी आयोजन तांणी केला. श्री सतीश वागोणकर, डेप्युटी लेबर कमिशनर, हरवळे ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्या खाला जायत्या लावार्थ्यांची नोंदणी तांणी केल्या. तशेंच जायत्या घराब्यांक शौचालयाची मुळावी सुविधा मेळोवन दिल्या. श्री सतीश वागोणकर. श्री आग्नेलो डिसोजा मशादो, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, GSIDC, नानोडा ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. जायत्यो जागृताय कार्यावळी आयोजित केल्यात. कुशळटाय उदरगत कार्यावळी सुरू केल्यात. 350 वयर लोकांक तांणी वेगवेगळ्या सेवांचे लाव मेळोवन दिल्यात. श्री आग्नेलो डिसोजा मशादो. मिनेश तार, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, येरादारी खात्याच्या नोडल ऑफिसर म्हण काम करतना तांणी 120 वयर ग्रामपंचायतीक लर्नर्स ड्रायव्हिंग लायसना खातीर शिबिरां आयोजित केल्यात. तांच्या वावराक लागून 2900 वयर लोकांक लाव जाला. श्री मिनेश तार. पशुसंवर्धन खात्याचो पुरस्कार भेटयतात श्री अनंत मळीक, गोपाळ रत्न पुरस्कार. अनंत मळीक दिवचले लाटांबरसे रावतात. 2019 वर्सा 5 क्रॉस ब्रेड गायो घेवन तांणी डेअरी फार्म सुरू केल्ले आनी आयज तांचे कडेन 79 गोरवां आसात. तांणी कामधेनी येवजणेचो बेस बरो लाव घेतला. तांकां आयज गोपाळ रत्न पुरस्कार भेटयतात. कृषी खात्याचे पुरस्कार श्री हेमंत सामंत. फोंडे तालुक्यातल्या निरंकाल गांवचे शेतकार 10 हेक्टर कृषी जमनीत ते काजू, नाल्ल, केळी, सुपारी, जायफळ, मिरयांचे उत्पन्न घेतात. तांकां आयज कृषी रत्न पुरस्कारान भोवमानीत करतात. श्री महेश नारायण गांवकर, दारबांदोड्यांतले शेतकार 1.4 हेक्टर जमनीत भाज्यांचे उत्पादन घेतात. ठिबक सिंचन पद्दत तांणी आपणायल्या. जीवामृत आणि ऑर्गॅनिक मशरूम वेस्टाचे ते सारे म्हणून वापर करतात. तांकां कृषी विभूषण पुरस्कारान भोवमानीत करतात. श्री दयानंद अनंत फळदेसाय, पिल्ला केपेंतले शेतकार 3.98 हेक्टर सुवातेर तरेकवार पिकां घेतात. 20 जनावरांची डेअरी लेगीत आसा. बायोगॅस युनिटय तांणी बसयला. तांकां कृषी विभूषण पुरस्कार भेटून भोवमानीत करतात. कृष्णा आनंद सिनारी गांवकर, साखळी आमोण्या 1.5 हेक्टर सुवातेर तरेकवार पिकांचे उत्पन्न घेतात. डुक्कर पालन करतात. डेअरी जनावरांय आसात. वर्मी कंपोस्ट युनिट लेगीत आसा. तांणी आधुनिक सुविधांचे योग्य पद्दतीन आपणावन
आपल्या कुळागरात ह्यो सगळ्यो पद्दती आपणायल्यात. नुस्त्याची पैदास लेगीत ते करतात. ऑर्गॅनिक फार्मिंगा खातीरचो फादर इनासियो आल्मेदा वर्सुकी पुरस्कार तांकां फावो जाता. श्री कृष्णास आनंद सिनारी गांवकर. ह्या उपरांत समाज कल्याण खात्याचे पुरस्कार उत्कृष्ट समाजसेवक श्री जॉन आगियार. श्री सुभाष वसंत पारसेकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. पाडकर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार. श्री भवानेश्वर फातर्पेकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री वल्लभ साळकर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार. डॉक्टर अशोक कृष्णा प्रियोळकार उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री राहुल गांवकर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां फावो जाला. श्री सय्यद इकबाल उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार. श्री प्रतीक प्रभाकर वस्त उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. श्री अशोक नाईक उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री सोयरू मधुकर कोमरपंत उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार ते स्वीकारतात. श्री मुकेश सगलानी उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार तांकां भेटयतात. श्री आग्नेलो मास्कारेनस उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. समाज कल्याण खात्याचेच उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार भेटयतात. श्री संदीप मोहम
मोहन पडवळकर, बेस्ट एम्प्लॉई अवॉर्ड. श्री अजय देसाय, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारान तांकां भोवमानीत करतात. श्री सागर चंद्रकांत केरकर, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार तांकां भेटयतात. उत्कृष्ट NGO खातीरचो पुरस्कार फावो जाता चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, काकोडा, कुडचडे, गोंय. धन्यवाद. आता परेड रिव्ह्यू ऑर्डर जातली. परेड सावधान. परेड समीक्षा क्रम को मध्य से तेज चल. परेड जनरल सैल्यूट, सलाम शस्त्र. परेड भगत शस्त्र. परेड यहाँ पर समाप्त है श्रीमान. द्वितीय परेड कमांडर, परेड संभाल. परेड बाहर को मोड़. परेड दाहिने बाएं से तेज चल. परेडीचे समापन जाला आणि आता सांस्कृतिक कार्यावळ सुरू जाता. सुरवेक फादर आग्नेल विद्यालय पिलार हुपिंग हार्मनी ड्रिल सादर करता. विद्यालयाची 7वी आणि 8वीचे विद्यार्थी हातूंत वांटेकार जातात. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। Chopin, come de, hale de, melody. Ahora conmigo, tú baila para hoy, porque este día te olvidas los problemas, lo que sea. Salud, baila, baila. जय हो, जय हो, चख ले, हाँ चख ले, ये रात शहद है। चख ले, रख ले, हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है। कह दे, कह दे, हाँ कह दे, अब आँख झुकी है। कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें, रोशन दो दो हीरे है क्या। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, आजा हरी वाली नीले के तले। Chopin, come de, hale de, melody. Chopin, come de, hale de, melody. रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है। बालभवनाचा पंगड सादर करता समूहगान बालभारती विद्यामंदिर रायबंद्रा, शासकीय विद्यालय पेडणे आणि सेंट मायकल हायस्कूल ताळगावचे विद्यार्थी हातून वाटेकार जातात. बालभारती विद्यामंदिर रायबंदर, शासकीय विद्यालय मेर्शे आणि सेंट मायकल हायस्कूल ताळगावा. सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांची ही रचना. पवित्र देशा, मंगल देशा, शूरवीरांचा देशा, कोटी जनांची नमना
जय जय भारत देशा पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांचा देशा कोटी जनांची नमना घेऊकी जय जय भारत देशा ऋषी मुनींच्या पहिल्या मंत्रात मानवतेची निद्रा इतिहासाच्या पटार रेखली स्वतंत्रतेची चित्रा ऋषी मुनींच्या पहिल्या मंत्रात मानवतेची निद्रा इतिहासाच्या पटार रेखली स्वतंत्रतेची चित्रा कुरुक्षेत्राचे सांगून गेला कुरुक्षेत्राचे सांगून गेला भगवान उपदेशा पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांचा देशा कोटी जनांची नमना घेऊकी जय जय भारत देशा महाकवीने महान रचली तुझ्या यशाची गीता कला कलांचो चंद्री महाका किरणा किरणांत फुलता महाकवीने महान रचली तुझ्या यशाची गीता कला कलांचो चंद्री महाका किरणा किरणांत फुलता इतले महात्मे उजळत गेले इतले महात्मे उजळत गेले उजवाडाची दिशा पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांचा देशा कोटी जनांची नमना घेऊकी जय जय भारत देशा हात पात्रात देव उलयता वज्रे म्हणतात गीता मशीद मंदिर इकडची हांगा एकाच मळबात देखता हात पात्रात देव उलयतात वज्रे म्हणतात गीता मशीद मंदिर इकडची हांगा एकाच मळबात देखता भाव भक्तीची पावला पावता भाव भक्तीची पावला पावता एकोच परमेशा पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांचा देशा कोटी जनांची नमना घेऊकी जय जय भारत देशा पवित्र देशा मंगल देशा शूरवीरांचा देशा कोटी जनांची नमना घेऊकी जय जय भारत देशा जय जय भारत देशा जय जय भारत देशा आणि निमणे सुवातेर गोंयचे दायज दाखोवपी सांस्कृतीक गिरेस्तकाय दाखोवपी लोकनाच सादर करता PM श्री सरकारी विद्यालय मोरपिल्ला. सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक पासय भरतां घरा येवन पटपट जेवण सुसेगाद न्हिदतां मांडो गोंयचो आमी गोंयांत नाचयतां मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता मांडो गोंयचो
तांडेला संध्या वेळा सूर्य पोळे तामसो झाला हरबी पोळे सगळा मिळून रापून ओढीला कुशीच्या पोळे ताला चंद्रे मुदेला दर्या कुशीन फूड करून तू बसरे तांडेला संध्या वेळा सूर्य पोळे तामसो झाला हरबी पोळे सगळा मिळून रापून ओढीला कुशीच्या पोळे ताला चंद्रे मुदेला शिगण्याचा उत्सव आला आज आनंदी आनंद झाला शिगण्याचा उत्सव आला आज आनंदी आनंद झाला शिगण्याचा उत्सव आला आज आनंदी आनंद झाला सोडलेलं मुरुडो केळीपणाचो बेताळात माळो भांगराचो वया डोंगरार सूर्य उदेला सूर्याच्या सावळेत वाघोलेला वाघाचे चामडे काढून परत बसेला डोलाच्या ताला शिगण्याचा
PM श्री सरकारी विद्यालय मोरपिल्लाच्या विद्यार्थ्यांनी लोकनाच सादर केले. तांचे विनंती करता की तुम्ही बसका घेवची. आता आम्ही मार्च पास्टाचे पुरस्कार भेटयतात. बसा बस सिट डाऊन. मार्च पास्टा वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या प्लॅटुना कडेन मागता की तांणी मुखार येवचे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी ही इनामां भेटोवचे खातीर माचेर येवचे. तिसरे इनाम फावो जाला श्री भूमिका विद्यालय पर्ये 70. दुसरे इनाम फावो जाला श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचले आणि पहिले इनाम फावो जाला सेंट ट्रिजा कॉन्व्हेंट हायस्कूल राया. श्री भूमिका विद्यालय पर्ये आपले इनाम स्वीकारतात. तिसरे इनाम श्री भूमिका विद्यालय पर्ये. क्विक क्विक. श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचले यांच्याकडे मागता की तांणी मुखार येऊन रावचे. दुसरे इनाम फावो जाला श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचले. बेगीन माचेर येयात आणि पुरस्कार तुमचे इनाम स्वीकारात. आणि पहिले इनाम फावो जाला सेंट ट्रिजा कॉन्व्हेंट हायस्कूल राया. सेंट ट्रिजा कॉन्व्हेंट हायस्कूल राया. इनामां मेळोवपी तिन्ही पंगडांचे तिन्ही विद्यालयांचे अभिनंदन. तसेच संचलनात वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे विद्यालयांचे तितलेच अभिनंदन.
राष्ट्रगानान कार्यावळीचो समारोप करतात सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे. रावा रावा. कित्याक? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.